आयच्या हे प्रेस कॉन्फरन्सात आमचे तमाम गोंयचे एसटीचे लिडर आमच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात आसात. आमचे त्याचबरोबर आमचे सगळे पत्रकार भाव मिडिया आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचे उद्दिश्ट जो आमचे प्रकाश सर जे आसात मोठे आमचे ह्या समाजाचे लिडर अनुभवी आसात तुमचे मुखार दवरना की जो आयज गोंयान ट्रायबल लोकांचेर कसो पद्दती अन्याय जाता, कशा पद्दतीन ह्या ट्रायबल लोकांक चिड्डून माड्डून दवरतात आणि ह्या गोंय राज्या भितर जी उटा जी संघटना आसात त्याचबरोबर गोमंतक गौड मराठा समाज ही मोठ्यांतली मोठी संघटना आणि गोंयांतली ही जुन्यांतली जुनी संस्था. या गोमंतक गौड मराठा समाज जी आसात ह्या संघटनेन संपूर्ण गोंयान आदिवासी लोकांक उलो मारलेलो आणि सांगलेले भावानो आम्ही सगळे एका बॅनरा खाली आम्ही उभे रावया. सगळे गोंयचे आदिवासी समाज एका बॅनरा फुडें आम्ही एकटे राव न्याय हक्का खातीर झगडया. झगडपाक आम्ही तेको आमच्या समाज बांधवांक दिवचे अशा उद्दिष्टान ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजाक तो आयज जे गोंयच्या सरकारान तो दबावाचो प्रयत्न चालू आसा तेका गोंयचो आदिवासी समाज बळी पडचे ना. आयज गोमंतक गौड मराठा समाज 1962 स्थापन जाल्लो समाज आमच्या जाणटेल्यांनी बुजुर्गांनी आदलो संस्थापक कृष्णा रघु भांदोळकर हे आमदार आशिल्लो त्या कमकुवत समाजाचो विचार केलो आणि एक गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान 1962 स्थापन केली. 63 वर्सां ह्या समाजाक आयज स्थापन जाल्ले जाली. कितलेशे लिडरांनी त्याग केलो ह्या समाजा खातीर. कितलेशे लिडरांनी हार पयशे केली आपल्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर. पूण आयज दुःख दिसता, वायट दिसता या समाजाक घडयले, लिडर तयार केले, ऑफिसर तयार केले, तितूंतले काही मनीस जे हातीच्या बोटाचे मेजपास सारखे मनीस जे आसात ते समाजाच्या विरोधात रजिस्ट्रान कंप्लेंट करपाक गेले, कोर्टान गेले. शंकर गांवकर जो ऑफिसर म्हणटा आपूण स्वता, गोविंद शिरोडकर, रवींद्र गांवकर, रवींद्र वेळी प्रेमानंद गांवकर, प्रेमानंद गावडे असे मोजकेच मनीस त्यांच्यानी समाजाचे काय केले ना, त्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन काय ना, अशा मनशांनी खाली व्हॉट्सअपाचेर जी मेसेज येती त्या मेसेजच्या आधाराचेर तुम्ही रजिस्ट्रार बसून तुम्ही कंप्लेंट करतात. भाऊ हांव इतल्याच प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की आयज रजिस्ट्रान ऑर्डर काडल्यात कितें म्हणून जो आयज संपूर्ण गोंयभर आदिवासी समाज जो आयज कष्ट करून आपली वेगवेगळी खळगी भरता अशा मनशाचेर पोटार हांच्यांनी गोंयच्या सरकारान लात मारल्यात, पोटार पांयो दवरलो. आमच्या ऑर्डरी कितें म्हणटा खबर आसा की गोमंतक गौड मराठा समाजान सर्टिफिकेट इश्यू करचे न्हू, समाजाचो दाखलो दिवचो न्हू,
समाजाच्या नावान बॅनर लावचो न्हू, समाजाचो लोगो जो आसा तो वापरचो न्हू आणि आमच्या ह्या नावान गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या नावान सभाय घेवचे न्हू, बैठक घेवचे न्हू अशा पद्धती निर्बंध घातलेले आसा या गोंयच्या सरकारान. आणि या गोंयच्या सरकारान रजिस्ट्रार डायरेक्शन दिल्ले आसा की त्या समाजाक ऍडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करचो. म्हणून हांव प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता, येदो व्हडलो समाज जो आसा 1962 स्थापन केल्लो, जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी समाज स्थापन केल्लो, आज त्या समाजाक सरकाराची सुवादी सोपयता, सरकाराची सुवादी दवरला. या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर ज्यो आमी सर्टिफिकेट दिताल्यो त्यो आतां सर्टिफिकेट कोण दितले, कोणा कडच्यान घेतले? ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पावर आसा, गोंयच्या सरकाराक पावर आसा ह्या समाजाच्या मनशाक ह्या भुरग्याक स्कॉलरशिप घेवपा खातीर, शिक्षणा खातीर, ऍडमिशन घेवपा खातीर हे सर्टिफिकेट दिवंक शकतले. म्हणजे ह्या सरकारान जो येणारा आमचो समाजाचो भावी पिढी जी आसा त्या समाजाच्या उत्कर्शा खातीर आमचे भुरगे जगतात, शिकतात, आज धडपडटा वेगवेगळ्या खळगी खातीर त्या पोटाचेर सुद्दां हेंचेर आळ घातलो. आनी गोंयचें सरकार ह्या समाजाचे कितले बरें करपाक सोदता हे तुमकां सगळ्यांक जें खबर आसा. ह्या गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठा संघटना ह्यो गोंयांतल्या मोठी संघटना आणि जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करचे म्हणून ऑर्डर केल्यात आणि अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात. ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला. ह्या सरकाराचे पाय पयशी माती जी आसा ती खळखळ्या गोंयचो मुख्यमंत्री असो डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव सांगूंक सोदता की आयज ह्या समाजाक आघात जाला तो आघात सहजपणे आमी पचोवन घेवचे ना. हांव संपूर्ण गोंयच्या आदिवासी समाजाक बांदवाक उलो मारता आणि तमाम आमचे गोंयचे आमचे एसटी समाजाचे लिडर जे आसात तांकांय उलो मारतात की येणाऱ्या काळान आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आणि गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आणि उठा संघटनेच्या आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा, उठाचे कार्यकर्ते जे आसा, एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागाळांतल्यान काम करतले आणि जे जाग्यार आमचे अन्याय झाले, जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले, चिड्डुबाचे माड्डुबाचो प्रयत्न जे सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत, तालुक्यात, पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले आणि सत्य कितें आसा पळय ते लोकां बरें समाजा फुडें दवरतले. आणि येणाऱ्या काळात जे आमचे वेगळे ट्रायबल लिडर जे आसात ते लिडरांनी प्रतिज्ञा घेतली आसा की 2027 येणाऱ्या इलेक्शनाक निवडणुकीक ज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकार आसा, सरकार गोंयां भितर गोंयचो मुख्यमंत्री बाजा फोडटा आणि हांव गोंयच्या आदिवासी सगळे तमाम भावाक आनी भयण्यांक सांगूंक सोदता ज्या टायमार हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांना वाड्या येतले, घरा येतले, त्यांना हे प्रश्न ताका विचारपाचो आहे, जावं विचारपाचो आहे. आणि म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो समाजाचो बांधव जो आसा, एसटी बांधव जो आसा हांकां जाब विचारतले आणि सोडेतोर उत्तर हांकां दितले. म्हणूनच हांव सगळ्या आदिवासी समाजा बांधवाक की आतां पर्यंत खुबश्यो गोष्टी आमी आयकल्यो. हांव गोंयचे मुख्यमंत्री धरती आबा जनभागीदार कार्यक्रमात सांग्यार म्हणटा की आपले सामाजिक नाते ह्या समाजाकडे आसात. हा गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक प्रश्न करता तेणे वेळार ट्रायबल भवनाची फाउंडेशन घातलें, पुण्याचें वादो घातलो, त्या टायमार तूं खंय आशिल्लो, त्या टायमार तुका दिसना सामाजीक बांधिलकी आपले ह्या नाते जे आसा ह्या समाजा कडेन आसा हे ट्रायबल भवन जावपाक जाय म्हणून हे कित्याक ताका दिसलें ना.
गोयच्या सरकारा भितर एकमेव ट्रायबल मंत्री आशिल्लो गोविंद गावडे आणि तेणेन स्वतः आपल्या हक्का खातीर आमच्या ह्या समाजाच्या भलायकी खातीर समाजाची सगळी कामां अडल्या कोणा गोयच्या आमच्या पेरणा दिसतो आशिल्लो त्या पेरणा दिसाक तेणें आपल्या भाशणान उक्तायले त्या टायमार तुजी समाजीक बांधिलकी खंय आशिल्ली गोविंद गावडे अशें कितें उलयलें तुमकां ते खरें सरकाराक तो हिंमत आसात न्हू तर गोविंद गावडेचें कितें उलयलां तेजें स्पश्टीकरण दियात त्याचा उल्लेख करा त्याने ह्यांच्यात किती उरले कसे उरले किती खातीर उरले हे सांगचे गोयच्या सरकाराक आणि गोयचे मुख्यमंत्री सांगचे त्या टायमार त्यांचो खंय गेलो हो सगळो सामाजिक नाते जे आसा म्हणटा पळय न्हू ते खंय गेले अरे बाबा रे धरती आबा जनभागीदारी कार्यक्रमाक सांगतात कितें म्हणून सांगतात की 6 वर्ष झाली हे आपली वेगवेगळे संवसार जे आसा येवजणशी आसा त्यो ट्रायबला खातीर आपल्यान दिल्ले आसा आपल्यान केल्ले आसा अरे बाबा रे 2011 ट्रायबल डिपार्टमेंट एसटी कॉर्पोरेशन एसटी कमिशन सेटअप जाल्ले आसा आनी तूं 6 वर्सांचे खंयचे उलयता तेजे पयलीं ट्रायबल डिपार्टमेंट आशिल्ले कमिशन आशिल्ले एसटी कॉर्पोरेशन आशिल्ले आनी तुमी कितें उलयता म्हणजे बातां कोणाक मारता कोणाक फुलोवन दवरतात पूण भावानो जो आयज ह्यो सर्टिफिकेट जे आमच्यो बंद केल्ल्यो आसात जे बॅनर लावपाचे आमकां बंद केल्ले आसात जे ताबडतोब तेचे बॅन जे आसा ते काडचे गोंयच्या सरकारान आनी येणाऱ्या काळात संपूर्ण आदिवासी समाज जो आसा तो तळागाळान भोंवतलो तळागाळान प्रत्येक तालुक्यात वयतले बोरकर हेजे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले सत्यवान तवडकर हेजे प्रमोशन जावपाक आशिल्ले ज्ञानेश्वर सालेलकर हेंचे प्रमोशन जावपाक जाय आशिल्ले त्या टायमार तुमचे हे डायरेक्टर जावपाक आशिल्ले त्या टायमार तुजी समाजीक बांधिलकी जी आसा नाते जे आसा ते खंय आशिल्ले तुमकां दिसले ना की आपले नाते तर हेंचे कडेन अतूट आसात सामाजिक नाते तर हेंचे बांधलेले आसा जायत न्हू हे मनशाक तूं कित्याक रडयले हे मनशाक तांकां प्रमोशन दिवपाक डिले कित्याक दवरले खंयची तूं बांधिलकी उलयता म्हणूनच हांव सगळ्या गोंयच्या जनतेक आव्हान करता की भावनो की ट्रायबल ज्यो संस्था ज्यो आसा गोमंतक गौड वाडा समाज आनी उटा ह्या गोंयच्या बहुजन समाजा खातीर काम करता गोंयच्या जनते खातीर काम करता आनी ट्रायबल लोकांकूय काम करता म्हणूनच हांव कळकळीची विनंती करता की आदिवासी भावांक सांगूंक सोदता की येणाऱ्या काळात आमच्यो प्रत्येक तालुक्यात आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक गांवांनी आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो प्रत्येक वाड्यार आमच्यो मिटिंग्यो जातल्यो आनी प्रत्येकाच्या घरान आमच्या उठाचे आनी गोमंतक गौड वाडा समाजाचे कार्यकर्ते ज्यो आयज आमकां सतायतात भिरसावतात चिट्टून मारटून हे सरकारान दवरला ते फुडें मांडटले कळ्ळें तेच हांव तुमच्या मुखार दवरता आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाज आणि उटा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आणि हाका लागून आज जशें आमचे विश्वास गावडेन म्हणले की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला बंदी घातला ती उठोवची उटा संघटना ही सुद्दां जे आतां निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना आमकां बॅनर लावपाक मेळना आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना आमकां खूब अशी कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले अनेक इश्यू आसात रिजर्वेशन आसा बाकीच्यो आसात ज्यो ज्यो कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नदरेर हाडटाले खंयची संघटना आनी खंयची ऑर्गनायजेशन आसा इट्स द ओनली ऑर्गनायजेशन विच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल तेव्हा स्टॉप जाल्ले आसा वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड दॅट बॅन जे घातलो ते मराठा जे निर्बंध धाडप हे तुमकां एक कारस्थानाचो एक भाग दिसता 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणारी ताणें उलयले म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त जालें की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलयले म्हणून ताका काडलें काडले नंतर रोखडेच आता आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केले काही घटकांनी काही भावांनी ते ऑगस्ट 2024 आसले इन्क्वायरी चलता ओके इन्क्वायरी पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता
आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलै परत दोन्ही हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडिंग आसात त्यो 3 घटना कितें सांगता हो कारस्थानाचो भाग काय म्हणटा हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी सुद्दां इलेक्शन पुढे जाल्ले पळय ना पळय एक मिनिट सरकारा कितें ब्लेम करता इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ सोसायटी Not a government. कोर्टांत आहा ते कोर्ट मॅटर्स It's not a court is different asa, but this is the officer of the government. स्पीड अप जावपा लागून अशें वाटतं सरकार आसा कोण सरकार आसा ते आम्ही फायंड आउट करपाक तुम्ही दबाव- फायंड आउट दबाव- करपाक तुमकां कितें दिसता काय म्हणटा तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें दिसता आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आतां कोण ते आमी सोदतात दर इज अ शेडयन सरकारान भितरले तुमी आतां ऑफिसर हो गव्हर्नमेंटाचो आसा तेजेर दबाव घातलो ताजे दबाव घातला आतां सोदपाक जाय न्ही वेर टू फायंड आउट हू इज द बिहायंड ताका मातशें एकच हे तुमी तें नांव सोदलें म्हणटा तें मातशें पळोवना कितें जालें पळय जे आतां एक मिनिट ओरिजिनल जे आमचे ड्राफ्ट आसले ते UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ताका आनीक हे जाली न्हू ना आम्ही हे फॉर्म केले आणि सगळे तालुक्याचे मिटिंग झाली ओरिजिनल आपले UTA युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स असलं दिस इज द हे आमचे ओरिजिनल पण हे जे नाव युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स आमचे कोण म्हणटा अलायन्स आणि कितें केलं वचले ओरिजिनल अशें आसले आणि हेजे प्रमाणे आमी कितलेशे मिटींग जाल्यो आणि जेन्ना आमी रजिस्ट्रेशन करपाक गेले त्याच नांवाचे ऑर्गनायझेशन रजिस्टर्ड जाले हे 2004 खबर ओके हे सुद्दां जावचे पयलीं आमचे आयचे उठाव जावचे पयलीं आमी 34 डिमांड आमी ते ताका लागून तुमकां आनीक हे वाडोवची पडली हे वाडोवचे पडले ओके आणि ते रजिस्टर केलं आणि ते रजिस्टर करपाक 14 लोक आसात ओके Yes, yes. Take it, go. आम्हाला काय हवं आहे? decision of this inspector That is that legal matter. That legal matter. Our procedure is going on. प्रकाश बाबू तुम्ही म्हणतात की हे 14 जणांची संघटना ही आमची सोसायटी हांव सांगना इट इज अ रजिस्टर्ड हांव तशें म्हणना हांव सांगता आनीक तुजो प्रश्न आसा तुमचो जे स्पेशल सेक्रेटरी उदय गांवकार हाणें फुटाचे कितें हे घाला संघर्ष फुटा तातूंत भितर एक हे आसा की ताणें ही संघटना 8 संस्था एकठांय येवन केल्ली आसा म्हणून तें बरोवन दवरचें कोण करता ना रजिस्टर्ड केले आता हे आठ संघटना असोसिएशन म्हणतात पळय आता एक रायटर यू आर ऑल्सो अ रायटर रायटराचे म्हणणे कितें आसा आणि गव्हर्नमेंटाचे रजिस्ट्रेशन दे आर 2 डिफरंट इश्यूज सी रायटर कोण बरोवपाक आसा ताका तुमी आतां इतले बरयता इज देर एनी रिस्ट्रिक्शन सो तो मिसलीड जाला आनी पळय समजा पयलीं आमी जे फॉर्म करता आसतना चळवळ म्हणून आमी एकट्यान आयले बरोबर आसा बट रजिस्टर करता आसतना रजिस्टर इज ऑथेंटीक डॉक्युमेंट तेच ओके So that means it is not registered. UTA is not. आज हम परत repeat करता हूँ. UTA is not registered with the names of the association. Clear? It is registered with the 14 names of the individual. काय फक्त उठानच स्पॉन्सर केला UTA स्पॉन्सर म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांनी कितें केला UTA कार्यकर्त्यांनी UTA कडेन लक्षांत दवरात UTA कडेन म्हणटा तशें कोणा व्हडले पोटले आसा अशें ना UTA म्हणल्यार तूं आनी हांव वी आर कंट्रिब्युटिंग एवरी प्रोग्राम जम करता कोण आपल्या बोल्सा आज सुद्दां न्ही कोणता आपल्याच्या सुद्दां करता आमच्या ऑर्गनायझेशना कडेन पयशेच ना पण प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्पॉन्सर करून बरोबर आसा डॉक्टर उदय गांवकारा पुस्तक बरोवपा लायक कित्याक इतिहासाचो साहित्य पूण जेन्ना एक रायटर बरयता ओरिजिनल आयडिया आमी एकट्यान जावचे आसता बट इट इज नॉट रजिस्ट्रेशना वेळार इंडिविज्युअल दॅट इज क्लियर आनी सो दीस इज द मायट बी धीस असोसिएशन ह्या असोसिएशना 8 संस्था आसपाक शकता दॅट वी हॅव टू फायंड आउट की जाल्यार रजिस्टर्ड अशेंच ऑगस्ट म्हयने केन्ना जाता नांव तुमी बरें केलें हे असोसिएशना ह्या नांवान रजिस्टर जाला काय ना वी हॅव टू फायंड आउट कित्याक मातसो टायम जाय लॉट ऑफ ऑप्शन न्ही ऑप्शन समजा सिकींग द नॉकिंग द डोर ऑफ द अदर कोर्ट आता तुम्ही अपील बी करपाक सोदतात काय कितें आमी वी आर टेकिंग आमी एडवोकेटाचो एडवायस घेता प्रकाश बाबू हो सरकार म्हणटा गव्हर्नमेंट इज बिहाइंड यू आर पार्ट ऑफ दिस गव्हर्नमेंट See, who is a part of the government? UTA is not a part of the government. UTA is not. You are the part of ruling party.
See, you are not come here as Uta. You are come as Prakash Pillai, who I think is a member of the BJP. What do you have to say on that? So far I was a member, now I am not an active member. You will But you are a resign from member, BJP. What reason? Why reason? Will you See, resign from BJP? no, if there is no member, see, there is a procedure of every party when membership. तुमच्यावर अन्याय झाला So why तो या सरकारात या पक्षाबरोबर राहतो का म्हणतात Will you still continue with this? See, association वेगळे आणि पार्टी आम्ही वेगळे. प्रकाश वेळीत पण Prakash Pillai. टाकतो. No, not Prakash काय Pillai. मिळते काय मिळते आणि सेकंड विश्वासावर एक प्रश्न असा होता विश्वास म्हणला की आम्ही सगळे आत्महत्या म्हणतो आमच्या अन्याय जातो सांगता लागला तुम्ही त्यांना सांगताले की आमच्या अन्याय बीजेपी केला बीजेपी वोट मानणार का हय सांगताले गांवा वचून या सरकारान जे आज आमचे कितें अन्याय जाला आनी आमकां रजिस्ट्रारान बाबा कशे पद्दतीन ऑर्डर बाबा पास केल्या ते आमी लोकां फुडें दवरतले आनी लोक कशे आमकां प्रश्न करतले ते पद्दतीन आमी जापो दितले. आव्हान करतले म्हणटा हो सरकार आमच्या बरोबर ना आतां फुडें या म्हणून ना तो आमचो विशय जालो समाजा कडेन आसा आनी समाजाची कशी प्रतिक्रिया आसा त्या पद्दतीन सगळे फुडले आमचे कार्यकर्त्या कडेन आमी पावयतात. सगळ्याचे आमदार आसा तुमगेले सरकारान तांकां कशें तांचें काम तांकां करून दिवं. ते आयकना लोक कितें आयकतात पण ते आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा. आम्ही लोकां फुडें वयतले आमी लोकां फुडें वयतले आमचे कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केल्या कशें आमचे खर्ची करप हें आमी लोकांक तुमच्या पावयता. अशें दिसता की हे आतां फ्रायडे सान जावं ना न्हू फ्रायडे सान फ्रायडे वा थर्सडे ऑर्डर आयले माझी दोन ऑर्डर विदिन 1 वीक. इट इज अ वीक See, So all these issues have been pending over the years. So तुम्ही इतले किती आवाज काढू ना because you are part of BJP. Now, why What now? exactly is that? No, no, no. Why now Why you after are this coming now order? again ऐका. after this order? Yeah. आवाज काढणं म्हणून आय थिंक यू आर विटनेस 25,000चे आम्ही गॅदरिंग केलेलं. इट वॉज नॉट ओनली गॅदरिंग वी वेंट टू एव्हरी वाडा प्रत्येक वाड्याचेर आमी गेला. मग गेले ते बरे 12 डिमांड्स परत हे क्वेश्चन तुमका केन्ना येवं ना ना, ना. सांगपाक आम्ही अरे सदांच येता मरे वी आर ऑलवेज ना तुमगे कितें इलेक्शनात जर ही जर ऑर्डर सरकारान काडली जाल्यार तुमी सरकारा बरोबर सामके नाचोन आसतले परत मागीर कितें फायदो जालो तुमी आमच्या फुडें तुमी आमची खाला जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन म्हणपाक उरल्या तुमी सांगितले की आमकां गॅरंटी आसा बीजेपी आमकां पॉलिटिकल रिलेशन दितले म्हणून आतां तुम्ही आनी सगळी डिमांड काबार जाली म्हणल्यार तुमी अजूनही आमकां गॅरंटी आसा. आम्ही म्हणला 6 महिन्या भितर आमकां दिवची म्हणलें न्ही. खूच गव्हर्मेंट इज देर ते दिनात गव्हर्मेंट कोणाचें तुम्ही आसा. last time- 6 महिन्या भितर दिलना तेच काय काम करता? बरें 2027 तुमकां रिजर्वेशन दिलना जाल्यार कितें आसता तुमगे मुखाल्लें फुडले त्या 6 महिन्यातलं पळया मरे. तुमकां अशें दिसना की ह्यो डिमांड मान्य जावपा खातीर न जावपा खातीर तुम्ही एक पार्ट आशिल्लो सो थोडो दोश तुमकां येता तुमकां कितें जालें सांग मरे. तूं त्या सरकाराक मंत्री आशिल्लो त्या सरकाराक मिनिस्टर आसलो. उपाध्यक्ष आशिल्लो Yes. पक्षाचो उपाध्यक्ष आशिल्लो त्या वेळार सुद्दां आमी आज जे पार्लिमेंटाक पावला दॅट इज द फ्रूट ऑफ आवर गुडवील. जे आज पार्लिमेंटाक पावला 2024 ऑगस्टाक ताजे फाटल्यान उठाची शक्ती ह्या गव्हर्मेंटाक प्रेशर करपाचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे एमबीजे स्टाफ पर्यंत सुद्दां वचपाचें इट इज आवर कॉन्ट्रिब्युशन आमी सांगपाक शकता. बट पास जालो तो यू कॅनॉट थंय वचून सांगपाक पार्लिमेंटाक आमकां वचपाक मेळना न्हय. चार येवन तुम्ही आयकत जा पळयात कोणता आमचो MP मिरिया तो फुटला तो हेज रेज दिस वॉयस आमी ताका मेळ्ळे ताणें आवाज काडलो सगळे MPक म्हाका मेळ्ळे आनी इट वॉज जस्ट 5 मिनिट्स नासलो त्या वेळार पास जावपाक. असं मेळटलें अशें दिसता तुमकां आमकां गॅरंटी आसा. बीजेपी कितली सरकार BJP आसणार रे सरकार कोणाक दुसरें आसा ते गिरनार उडयतले काय म्हणटा सरकाराक ते? त्या सरकाराक हे गिरनार सरकाराक उडयतले या कशें उडोवपाक शकता. वोट म्हणटा सर तुमी कशें न्ही रे पार्लिमेंटात ते गोंयांत गोंयांत टायम मिळते वेलकम बॅक अगेन. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.